आईचे सुवार्तेंत जेजूच्या 72 शिसांनी आपले मिसांव संपवून पाठीं परतल्लो संतोषाचो संदर्भ विवरिला. हांगासर शिसी संतोषल्यात आनी जेजूय विशेष संतोषला. शिसांच्या मिसांवतय जेजू विशेष संतोष पावता आनी उल्हासता. एके रितीन पळयल्यार आपल्या शिसांच्या मिसांवाचेर वा ते कशें सुवार्ता परगडतात म्हणल्याचेर जेजू विशेष गुमान दवरून आसलो म्हणलें भोव महत्वाचें जाता. जेजूच्या नांवान देंवचार आपणाक काळजावचें पळोवन शीस भोव संतोषतात तरी जेजू तांच्या संतोषाक नवें रूप दिता आनी तांच्या संतोषाक एक नवें कारण मेळयता. तें कारण जेजूच्या देंवचार तुमकां काळजातात देखून तुमी संतोष पावनाकात, बगार तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोष पावा म्हणल्या उतरांनी परगट जाता. जें कितें ल्हानांतय जेजूच्या शिसांतय घडलें तें बापानच केल्लें महान काम म्हणून जेजून पवित्रत्म्यान बरोवन उच्चारलेल्या अर्गास्तुतीच्या मागण्यांत धर म्हणून दिसता. जेजूक वळखुचें, ताका परगडचें, ताका देव म्हणून वा तो देवान धाडलेलो म्हणून सतमानचें, संतोष उल्हासाचें आनी बापानच मनशाक आपणाकच उगडापें करपाचो संभ्रम म्हणून जेजू परगडता. सुवार्तेच्या ह्या संतोषांत वांटेली जाल्लीं ल्हानां आमी हे दिशेन सर्व भागी.